नमस्कार आणि योकार गोंयकारपणाची गोंयची अस्मिताय ह्या कार्यावळीन. वरद सामंत हो गोंयांतलो एक प्रेरणादायी तरणाटो शेतकार म्हणून नामना जोडटा. ज्या वेळार जायत्यो तरणाट्यो सरकारी नोकरी वा व्हायट कॉलर करियरा फाटल्यान धांवतात त्या वेळार ताणें मातयेन परतून येवप आनी नवनिर्मितीन तातूंत बदल करप पसंत केलें. गोंयान पयले खेपे यशस्वीपणान गाजरां पिकोवपा पासून ते राज्याचो एग्रीकल्चर एम्बेसिडर जावपा मेरेन शेतीत टिकून उरपी आनी फायद्याची आसूं येता हें वरदान सिद्ध केलां. 2000 चौकोन मिटराच्या ल्हानशा भूखंडा सावन लाखांनी मोलाच्यो भाजयो पुरवण करपा मेरेनचो ताचो प्रवास निर्धर सृजनशीलता आनी शिमे भायर शिकपाची इच्छा दाखयता, जाचें काम गोंयच्या शेती मळार नवे आकार दिता. आयज गोंयची अस्मिताय ह्या कार्यावळीन आमी त्या तरणाट्या शेतकारा कडेन उलोवया आनी हेच्या बद्दल आनीक जाणून घेवया. वरद येवकार तुका. धन्यवाद. वरद असली म्हणजे कितें गजाल आसा जी जेणे तुका मोटिवेट केलें हितून फार्मिंगान येवपाक? म्हणजे अशें आसुल्लें की हांव 2012-13 जेन्ना ग्रॅज्युएट जालो एक्सटर्नल BCom जेन्ना शिकलो तेन्ना अशें हें दिसतालें की तेन्ना कितें करतलो. म्हणजे 2011च्यानूच दिसतालो की फुडें कितें त्या टायमार आमच्या ह्या वाठारांत धारबांदोड्या वाठारांत टोटल मायनींग हें आसुल्लें. मायनिंगेचे मोठ्या प्रमाणांत प्रसार आसुल्लो आनी ट्रक आनी हे चड चलताले. त्या टायमार लोक म्हणो की तुमकां म्हणजे ट्रकाच्या धंद्यान चड हें आसा फायदो परस एग्रीकल्चर. पूण म्हाका एक हें आसुल्लें की म्हाका त्या हितून वचपाचें नासुल्लें मायनींग हितून म्हणजे ट्रक धंद्यान बी. सो आमचो हांगा तेन्ना ऊस आसुल्लो 2010 सालान. थोड्या प्रमाणांत आमी ऊस रोयताले. पूण ऊस हे 12 म्हयन्याचें पीक आनी कापून वता सर एक 15 म्हयने म्हणजे 15-16 म्हयने पयशे येवपाक. आनी तेन्ना यंग ब्लड असल्या कारणान इतले म्हयने रावप हें शक्य ना. इतले म्हयने पयशाक रावप म्हणजे आजकाल युथाक म्हणजे पयशे बेगीन जाय आनी इतले तुका म्हणजे इतले बेगीन पयशे ह्या फिल्डांतल्यान मेळना म्हणजे एग्रीकल्चर फिल्डाचो म्हाजो एक समज आसलो. पूण तेन्ना दिसलें की एक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन म्हणून आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या एग्रीकल्चराच्या बाजून एक हें कॉर्पोरेशन आसा तें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तेंय तेन्ना सुरवात जाल्ली आनी ते आमची भाजी बाय करताले. म्हणजे गोंयांत जे शेतकार भाजी रोयता ते आमी बाय करताले. तेंच्यांनी एक स्कीम लॉन्च केल्ली आनी हेज्या खातीरूच हांव ह्या फिल्डान सरलो. एग्रीकल्चर ज्ञान कांय ना भितर. थोडे फार भेंडे लावन पळोवया म्हटलें. थोडोसो 2000 स्क्वेअर मिटर जमनीन पयलीं भेंडे रोयले. बी कशें घालप ते कशें वयर सरता भेंडे लागता कशें हें सुद्दां तितूंतलें कांयच ज्ञान नासुल्लें. सो थंयच्यान सुरवात जाली की बाबा भेंड्या झाडां जाता, भेंडे लागता म्हणजे आमच्या जमनीन हें जावपाक शकता हें जेन्ना दिसलें तेच्या नंतर मागीर फुडें इल्ली सुरवात मुखार करीत गेलो. ओके. सो तुजी अशी कितें चायल्डहूड मेमरी बीन आसा ऑर जेन्ना तूं यंग आसलो तेन्नाची मेमरी जी तुका एग्रीकल्चर नाल्यार फार्मिंगा कडेन तुका कनेक्टेड दवरता? फार्मिंगा कडेन कनेक्टेड म्हणजे आमची तशी सुपारी आनी नाल्ल हेजी शेती पयलींच्यानच आसा. म्हणजे हे आमचे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आसा. पूण हे तुका लॉंग म्हणजे ते आज्या पणज्यांनी किंवां अशे पयलींची क्रॉप म्हणजे तेंचो त्यो लायिल्ली तेची परंपरा त्यो चालू आसली. पूण म्हाका हितून कितें तरी न्यू करपा जाय. जेन्ना हांवें भेंडे रोयले 2014 तेन्ना हितून म्हाका कितें नवीन करपा जाय आसलें की म्हाका अशें दिसलें 2015 सालान की बाबा हांगच्यान एक 50-60 किलोमिटर तुमकां कर्नाटक पडटा बॉर्डर. थंय जेन्ना मोठ्या प्रमाणांत भाजयो जावपाक शकता गाजरां असलें पीक थंय जावपाक जाल्यार आमच्या हांगा कित्याक ना हो एक मोठो प्रश्न तकलेन आसुल्लो. तेज्या खातीर हांवें थोडेशें बी हाडलें आनी हांगा पेरलें म्हाजे इल्लेशे कुडक्यान एक 2000 स्क्वेअर मिटर सुद्दां म्हटल्यार जाता. आनी इट वॉज अ सक्सेस. इट्स अ 3 मंथ्स क्रॉप. 3 म्हयन्याचे क्रॉप ते एकदां बी पेरपाचें आनी तिसऱ्या म्हयन्याक गाजर तुमी हार्वेस्ट करपाचो. पूण जेन्ना गाजर वयर सरलो पूण गाजर आसता जमनी पोंदांनी म्हणजे म्हाका झाडां जाल्लीं दिसलीं पूण मुळान कितें जालें तें कोणाकूच खबर ना. सो जेन्ना उमटून पळयलो की तेन्ना दिसलो की बाबा गाजर इज अ सक्सेस. त्या टायमार लोकांनी म्हटलें म्हणजे तेन्नाच म्हाका म्हणजे प्रसिद्धी हितून आयलो म्हणटा तो म्हणजे म्हाका तशें प्रसिद्धीन येवपाची तशी आजून पर्यंत इच्छा ना तशी ना की म्हाका म्हाजें काम करीत वचपा जाय. एक म्हणजे मनान एक दिसता की आपलें काम करीत वचपाचें फाटल्यान कितें तुज्या फाटल्यान घडटा तें घडोवं. सो गाजरान लोकांनी म्हटलें की हें तुजें लक आसुलें म्हणून तुजे कडेन गाजर जालो. बट फ्रॉम 2015 to 2025 एवरी इयर आमी गाजर प्रोडक्शन घेतलेलें आसा इन विंटर सिजन. इज अ विंटर सिजन क्रॉप. 3 मंथ्स क्रॉप एवरी सिजन आमी ते घेतलेले आसा आनी तेका म्हणजे ते गोंयांत जायना आसुल्ले तेकाय बी आमच्या गव्हर्मेंटान एश्योर प्रायज दिल्लो आसा. एकूच शेतकार हांव जो गाजर घेता तेका सुद्दां तेंच्यांनी सांबाळिल्लो आसा की तेका सुद्दां एश्योर प्रायज गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. गाजरा पासून म्हाका आनी एक क्वेश्चन येता म्हटल्यार गाजर चडशीं लोकां करिना म्हणजे कोण करीच ना गोंयान.
सो तुज्या तकलेन ते कितें क्लिक जालें गाजर करपाक आनी तुका कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले? चॅलेंजीस तश्यो म्हणजे पयलीं म्हणजे कितें केलें हांव सारको म्हाका जाय तशें शिकत गेल्लो ह्या फिल्डान. जेन्ना म्हाका भेंडे जाता अशें दिसलें, जेन्ना भेंड्यांतल्यान हांवें एक 40-50 हजार इन्वेस्ट करून तितूंतल्यान एक 40,000 जोडले, तेन्ना कळ्ळें की हितूंतल्यान कितें तरी आसा आनी इट्स अ इजी क्रॉप. म्हणजे भेंडे आफ्टर 45 डेज बी घालता ते 45 डेजान जेन्ना सुरवात जाता भेंडे हार्वेस्टिंगाक, इट वील टेक अनदर 120 डेज. म्हणजे आनी एक 60 तोडे, म्हणजे जेचे एक तोडो एक दिसान 8, दुसरो तोडो अशे 60 तोडे तुमकां मेळपाक शकता. तुमी कशें मॅनेज करता तशें हें तुमकां भेंड्याचें सांगता. आनी तेन्ना हितूंतल्यान जेन्ना पयशे येता अशें म्हाका दिसलें, तेन्नाच हांव त्या गाजराच्या पिकांनी गेल्लो, कित्याक म्हाका कितें तरी दुसरें आनी एक पीक करपाक जाय आसलें. गाजर हें सोंप्यात सोंपें पीक, म्हणजे कितें इट्स अ टफ पीक, पूण सोंप्यात सोंपें कित्याक लेबर लागना आनी गोंयांत लेबराची शॉर्टेज भयानक मोठ्या प्रमाणांत. हेका फक्त बी पेरपाचें, ड्रीप लायन म्हणजे ड्रीप इरिगेशन इज मस्ट. ड्रीप लायन सोडपाची आनी उदक तुवें 8 दिसांनी एकदां ताका उदक दिवपाचें. कमी उदकान येवपाचें बरें पीक तें. सो 3 म्हयन्यांनी फक्त हार्वेस्ट करून तें मार्केटांत दिवपाचें. इतलें सोंपें हें तें हेजो हें, पूण टफ तें करपूय जितलें टफ, पूण ताका लेबर आनी हें लागना म्हणून तें इजी. लेबर लागना म्हणून, पूण करपाक टफ म्हणून तेज्या खातीर म्हाका ती चॅलेंज ती घेतली. तेज्या कडच्यान म्हाज्या जिवनाक एक हें दिली, एक वेगळी दिशा दिली त्या गाजर क्रॉपान. तेज्या नंतर आमी फाटीं वळून पळयलें ना. कॅबेज काडलो, म्हणजे कॅबेज सुद्दां एक गोंयांत न जावपी पीक, तेंय काडलें. कित्याक जातलें म्हणजे तुमी म्हटलें की कित्याक रोयनाका म्हणून लोकांक आजून तशी इच्छाच नासली त्या टायमार की आमी भाजी रोवची, भाजयेचें प्रोडक्शन घेवचें. आज म्हणजे आफ्टर कोवीड लोकांक कळपाक लागलें की आमच्या जमनीचें आनी आमच्या भाजयेची कितें म्हत्व हें आमकां आफ्टर कोविडूच कळपाक लागलेलें आसा. तेज्या खातीर म्हणजे आतां इल्ले इल्ले ह्या फिल्डान लोक येवपाक लागलेले आसा, ह्या म्हणजे नवीन नवीन इनोवेशन्स घेवन. म्हणजे हांव म्हाका काही लोक फॉलो करता, म्हणजे अशें न्ही की हांगा येवन पळयता, हांगच्यान म्हाज्या कडच्यान मार्गदर्शन घेता आनी आपल्या तरेन गोंयांत आतां प्रोडक्शन वाडत चल्लेलें आसा. परत तुमच्या लायफान टर्नींग पॉयंट म्हटल्यार 2023 येयल्लो. सो तो टर्नींग पॉयंट कितें आसलो आनी हाव डीड यू ओवरकम इट आनी कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले? तेज्या पयलीं म्हणजे जेन्ना हांवें स्टार्टींग केल्लें 2015-16 तेन्ना काही म्हाका बारीक सारीक चॅलेंजीस आयिल्ल्योच. म्हणजे म्हाका काही रोवपाची कशी टॅक्नीक आसा रोवपाची हेंय म्हाका खबर नासलें. सो हांव गोंयच्या भायर म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटकान वचून त्या शेतकाऱ्यां कडच्यान शिकतालो. डायरेक्ट हांव फार्मान वतालो. कोणाल्या रस्त्या सायडीन दिसता त्या फार्मार गेलो, तेंच्यान शिकलें. ते सदांच म्हणजे गोंयच्यान कोण तरी गोंयांत शेती करता हें म्हणप म्हणजे आयकोनूच ते तांकां नवल दिसताली, गोंयांत तुमची शेती चलता काय म्हणून. आनी ते सदांच बऱ्या तरेन एक्सप्लेन करता. म्हणजे शेतकार हो सदांच ज्ञान दीत आसता दुसऱ्यांक. म्हणजे कशें तूं आपूण चुकता जाल्यार तुवें कितें करपाक जाय, तुज्या कडच्यान तूं कितें तरी शिकता. थंयच्यान हांव जें शिकत गेलो, 2019 हांवें हांगा मिरसांगेचें प्रोडक्शन घेतलें. अरावंड 11,000 स्क्वेअर मिटर जमनीन. इट वॉज अ सितारा वरायटी. आनी न भुतो न भविष्यती म्हणटा तसो म्हाका अरावंड 100 टन हांवें मिरसांग हार्वेस्ट केली. आनी इट वॉज अनबिलिवेबल फॉर मी, कित्याक अरावंड 60-65 रुपया जो रेट मेळ्ळो आसलो, 55 रुपीज पर्यंत. आनी इट वॉज अरावंड 65 लॅक्स फक्त म्हाका मिरसांगेच्या प्रोडक्शनांतल्यान मेळ्ळें. इट वॉज अनबिलिवेबल. अरे एग्रीकल्चर इतलें सोंपें आसा अशें दिसपाक लागलें म्हाका 2019 लोक कित्याक करना. अरे टाक करून म्हाका इतले पयशे दिवन गेलो 2019 की इट वॉज अनबिलिवेबल. तितूंतल्यान म्हाका 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आसतलें आनी इट वॉज 40 लॅक्स विच वॉज अ नेट प्रॉफीट. म्हणजे 30 लॅक्स तरी नेट प्रॉफीट आसलें. आनी तेन्ना म्हाका इट्स सोंपें दिसलें. एग्रीकल्चर लोक म्हणटा कित्याक काय ती 2019ची गोश्ट. पूण 20, 21, 22, 23 हे 4 वर्सां भितर सेम प्रोडक्शन चालू आसलें. म्हणजे तेन्ना हांवें भेंडे रोयल्ले. हरशीं प्रोडक्शन चालूच आसता, देर इज लॉस आनी फायदो आसता, पूण मोठ्या प्रमाणान हांगा भेंडे रोयल्ले. भेंडे 45 डेजाचेर आसलेले. हार्वेस्टींग सुरू. फर्स्ट तोडो जाल्लो ताजो एक 50-60 किलाचो. जेन्ना हांवें तो 50-60 किलाचो तोडो घेतलो भेंड्याचो, तेज्या नंतर म्हणजे नेक्स्ट डे पावस चालूच आसलो. इट वॉज अ 22 जुलय. तें सांजो 5:30 सुमार हांगच्यान गेला. पावस चालू आसा तसो नॉर्मल पावस पडटा तसो आसा. आनी 23 जुलया सकाळीं मॉर्निंग जेन्ना 7 o'clock हांगा पावलो, म्हणजे पावपाक सुद्दां म्हाका मेळना ह्या जाग्यार. इट वॉज ऑल अंडर वॉटर. फक्त लेबर फक्त म्हाजे पास जाल्ले, म्हणजे दुसऱ्या सायडीन वचून वयर रावल्ले. म्हाजें जें शेत आसुल्लें सगळें उदका पोंदा, ट्रॅक्टर्स, पावर टिलर्स, ड्रीप लायन, मोटर, म्हणजे भात कितें जें पिकोवन दवरलेलें सांठोवन तें सगळें, म्हणजे फर्टिलायजर्स आसुल्ले सगळें उदकान. इवनींग पर्यंत उदक जिल्लें, म्हणजे गेलें सगळें आसलें अशें नॉर्मल जालें. तेन्ना चिंतलें म्हणजे झाडां म्हाजी कळ्ळी की म्हाका झाडाचें प्रोडक्शन मेळचें ना. हांव 3 दीस ते 4 दीस परतो फार्मार येवना. म्हटलें एग्रीकल्चर तुका 19 इतलो फायदो करून दिता आनी 23 तुज्या कडच्यान 20-25 लाख रुपया लॉस करून वता. सो अशें त्या टायमार चिंतलो की एग्रीकल्चर सोडचें. हे इतलो तूं त्रास करता म्हणजे एग्रीकल्चरान तुका फुल्ली तुजें तन मन लावन काम करचें पडटा. स्पेशली इन वेजिटेबल फिल्ड्स तुजें सामकें थंय कॉन्सन्ट्रेशन आसपाक जाय. जशें आमी ल्हान भुरग्याक जल्म दिता तेजी काळजी घेता एक 5 वर्सां पर्यंत, तशी काळजी ह्या झाडांची 1-2, 3-3 म्हयने घेवची पडटा.
की हे सोडचें कित्याक हाका पयशे चड घालचे पडटा ह्या म्हणजे भाजी रोयतना. सो म्हटलें हे सोडचें. त्या टायमार विचार केलो. पूण 4 दिसांनी हांवें महाराष्ट्र कर्नाटक त्या सायडीन सेम पूर आयिल्ले, महापूर आयिल्ले, तांकां शेतकाऱ्यांक फोन केलो. ते म्हणपा लागले तूं समज अशी गोश्ट उलोवपाक लागलो जाल्यार आमच्या सारके 50, 60, कितें 70 वर्साच्या लोकांनी कितें करचें. सो दॅट वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी. तूं परते भेंडे रोय म्हणपालें तुजें प्रोडक्शन मेळटलें, कित्याक चारी सायडल्यान पावस चाललो आसा, भाजयेचे रेट वाडटले. सो हांवें सेम केलें. आफ्टर 5 to 8 days भेंड्याची झाडां काडून उडयलीं, परते भेंड्याची बी तोपले. आफ्टर 50 days परते प्रोडक्शन सुरू जालें आनी इट वॉज 100 रुपीज kgs म्हाका रेट मेळ्ळो इन नोव्हेंबर. लॉस जालें ते जालेंच, पूण तितूंतल्यान म्हाका कितें तरी ताणें नुकसाण भरपाई म्हणटा ती त्याच जमनीन परती करून दिली. पूण तेन्ना म्हाका दिसलें की जमीन ही आमकां केन्नाच सकयल वचपाक दिना. इट वील गिव अस हायट्स, म्हणजे वयरूच व्हरतले. आनी हे म्हणजे अशें फिल्ड आसा जितून तुका यू आर जितलो तूं काम करतलो जशें तूं तुजी तकली वापरतलो तुका हांगा प्रोडक्शन दितलोच. फक्त भंय आसा आमकां निसर्गाचो. निसर्गा मुखार आमचें कांय चलना. बाकी कडेन आमी कोणा कडेन झगडपाक शकता, पूण निसर्गा मुखार आमकां नमस्कार करचोच पडटा. आतां आमचे गोवन यूथ आसा, जसो तुवें बीकॉम केला, सो सगळे कोण बीकॉम करता आनी कितें करता यूथ, तांकां फक्त गव्हर्मेंट जॉब्स नाल्यार व्हायट कॉलर जॉब्स अशें जाय आसता. सो तूं कितें सांगूंक सोदता त्या युथाक? युथाक सांगपाचें म्हणजे ज्या मनशा कडेन जमीन आसा अरावंड 5000 स्क्वेअर मिटर, 4000 सुद्दां आसता येता एक एकर, आनी उदक आसा, हे 2 प्रकार आसा, जाल्यार ताका तो स्वयंपूर्ण म्हणपाक शकता. जे आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे हे आसा की पंतप्रधान म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, तशेंच आमचे CM म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. म्हणजे म्हाका दिसता 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसल्यार सुद्दां एक फॅमिली जगपाक शकता 5000 स्क्वेअर मिटर जमनीचेर, बिंदास जगपाक शकता. म्हणजे अरावंड ते 5 ते 6 लाखाचें उत्पन्न 5000 स्क्वेअर मिटरान घेवपाक शकता. अशीं उदाहरणां गोंयान आसा. हांव स्वता आसा, तेज्या परस आनी कितलेशे जाण आसात की तेंच्यांनी अशी हे केल्ली आसा ह्या फिल्डान, एग्रीकल्चर फिल्डान, आनी ते खूब तरेन उमेदीर जगता. म्हणजे परत हे शक्य आसा अशें तेय बी आतां म्हणपाक लागलेले आसा की तुजें समज डेडिकेशन आसलें त्या फिल्डान, म्हणजे तुका समज एग्रीकल्चर पयशा खातीर म्हूण तुवें करपाचें ना, तुका तेजी इच्छा आसपाक जाय. तेजी तुका काम करपाची तुजी इच्छा आसल्यारूच तूं हे आवड आसल्यारूच तुवें करपाक शकतलो. आनी ती तुका आवड आसली न्ही जाल्यार तुका म्हाका दिसना हे फिल्ड तुका खंय फाटीं सरतलें. आमची माती भांगराळीत माती, अशें म्हणटा की आमच्या मातयेन हे जावपाना ते जावपाना, अशें ना. कांय गोश्टी जावपाना, कांय गोश्टी वील बी टफ. जावचें ना अशें कांय ना, केल्यार सगळें कितें शक्य आसा, फक्त आमी करपा जाय. आमी फक्त वॉट्सॅपार मॅसेजी घालीत बसले हे शक्य ना ते शक्य ना अशें ना. केल्यार सगळें कांय प्रत्येक भाजी गोंयान रोवन तेजें प्रोडक्शन घेवप शक्य आसा. फक्त आमी रोवपाची ती कॅपेसिटी जाय आनी तेजें योग्य तरेन सांबाळून ती मार्केटाक पावपाची सुद्दां आमची कॅपेसिटी जाय. फार्मींग स्टेबिलिटी दिवं शकता. फार्मींग 100% स्टेबिलिटी दिवपाक शकता. ही सुरवात आसा आफ्टर कोवीड. आफ्टर 2030 एग्रीकल्चरा शिवाय आनी खंयचोच दुसरो धंदो तुमी म्हाका सांगात एवरीथींग इज पॉसिबल, बट आमची भाकरी आनी भाजी कॅनॉट बी डावनलोडेड. बाकी सगळें डावनलोड जावपाक शकता. झोमॅटो वयल्यान येतले, पूण कशें येतलें जेन्ना शेतकार पिकोवचोच नाल्यार कशें येतलें. सो शेतकार पिकयतलो म्हणजे कशें जालां सद्या पॉप्युलेशन वाडत आसा, जमनी कमी जायत चल्लेली आसा. सो म्हाका दिसता फ्युचर इज ऑफ फार्मर्स आफ्टर 2030. इट इज. फक्त आमी थोडे पेशन्स दवरपा जाय. AI येत आसा, टॅक्नॉलॉजी फुडें वाडत आसा. हांव बीन विथीन नेक्स्ट 2 years वी वील गो फॉर म्हणजे सगळें ऑटोमेशन करतलो. म्हणजे म्हाका जमिनीच सांगतली आपल्याक कितें जाय. सो अशें कितें टॅक्निक्स नाल्यार टॅक्नॉलॉजीज आसा जितून तुवें यूज केला आनी तुका डिफरन्स मेळ्ळा ऑर गूड रिजल्ट्स मेळ्ळा? म्हणजे पयलो हे म्हणटा ते ड्रीप इरिगेशन. ड्रीप इरिगेशन म्हणजे कितें, एक तुवें आपल्यान म्हणजे पायपलायन करपाचें आनी बारीक 16 mm लायन आसता, ताका एक एवरी 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 40 सेंटीमिटराचेर होल्स आसता. ते ड्रिपांतल्यान तें उदक सोडलें की त्या झाडाक तितलें उदक लागता. म्हणजे आमी पयलीं स्प्रिंकलर यूज करताले, पाटान उदक दिताले, तें उदक भरपूर वेस्ट जातालें. हे तितलें वेस्ट जायना. कमी उदकान तुका जाय म्हणजे कमी उदकान तुजें भयानक प्रोडक्शन घेवपाक मेळटा. ड्रीप हें सगळ्यांत मस्ट. ड्रिपा शिवाय आज शेती करप इज टफ, कित्याक तुका तेका लेबर खर्च चड आसा. पाटान उदक सोडप स्प्रिंकलराक सुद्दां नाका तशी नडणी म्हणजे चड येता, अनवॉन्टेड प्लांट्स. हे ड्रिपान तुका कांय ना. ड्रिपान तुका टायमार तूं बटन चालू कर, एट अ टायम फूल तुजें जितलो प्लॉट आसा एट अ टायम तितलेंच उदक प्रत्येक झाडाक पावतलें. जाय तितलेंच. त्याच ड्रिपांतल्यान तुमकां फर्टिगेशन म्हणजे आमचे काही वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर आसा ती तितून सोडपाक मेळटा. ऑर्गेनीक तशें आमी गोमूत्र म्हणटा तेजें डायल्यूट करून तें सोडपाक मेळटा. प्रत्येक तरेची खतां आमी ह्या ड्रिपांतल्यान सोडपाक शकता. म्हणजे ताका लेबराचो खर्च ना, हातीन बी पेरपाची अशी तशी गरज ना. नेक्स्ट थिंग येता इट्स मल्चिंग. हो जसो तुमकां पेपर हो मल्चिंग पेपर. मल्चिंग इज मस्ट.
म्हणजे बेड रेज करप आनी मल्चिंग पेपर. म्हणजे मल्चिंग पेपर कितें करता की जे आमी ड्रीप प्लॅन घालता तेज्या वयल्यान मल्चिंग पेपर घातलो म्हणटगीर जी वॉटर इरोजन जावन म्हणजे वाफ जावन ती वयर वचपाची प्रमाण वचना. जी नडणी आसा ती थंय भितरूच तुजी हें जाता, वयर सरना नडणे खातीर. म्हणजे गोंयांत नडणेचो प्रकार मोठ्या प्रमाणात नडणी येता ती येना. परत तुजी सारी आसता ती सारकी झाडांक पावता, रुट्सांक पावता मल्चिंग घातल्या कारणान. आनी जे बाद तुजे जिवाणू आसता कितें बाद किडी बीड ती तशी सहजासहजी ह्या झाडां कडेन पावना म्हणजे ड्रीप करतकीर. मेन म्हणजे ते उदकाचो हे उदक हितून मोठ्या प्रमाणात उदकाची बचत, कित्याक उदकाची शॉर्टेज फुडें फुडें येतलीच. तेज्या खातीर हे मस्ट ड्रीप इरिगेशन. जशें तुमी म्हटलें, तुमी महाराष्ट्रान हें केलें, स्टडी केली, कर्नाटकान केली. सो अशे कितें लेसन्स आसा जे तुमकां गावले थंयच्यान आनी तुमी गोंयांत घेवन येयले? तशी भरपूर गोश्टी आसात. म्हणजे ते कशें म्हणजे आमी कशें आतां तुमकां दिसता ह्या सायडीन आमी सद्याक कोबी लायिल्लो आसा. कोबीक आमी ड्रेंचिंग करता. हो प्रकार गोंयांत बी नवीनच आसतलो. म्हणजे हांवें जी सुरवात केल्ली ह्या प्रकाराची. म्हणजे आमी जशें ल्हान भुरग्याक ड्रॉप्स दिता बारीक. म्हणजे आमी हितून चमच्यान टेबल स्पुनान आमी खंयचे मेडिसीन घेता म्हणजे लिक्वीड, तशेंच त्या झाडांकूय तेजी गरज आसता. सो त्या झाडाक आमी ल्हान भुरग्या भशेन कॅर कशी घेवप हें हांव थंयच्यानूच शिकलो. म्हणजे शेतकार अशें कित्याक करता म्हणजे तुवें ते म्हणटा लेबर एफिशियंट. म्हणजे आमी म्हणटा लेबर लागता, पूण लेबर लागताच नो दुबाव, पूण तितून आमकां प्रोडक्शनूय तितलेंच मेळटा. म्हणजे मोठ्या प्रमाणान मेळटा. म्हणजे हेज्या खातीर म्हणजे कशें आसा, आमी गोंय मातशें फाटीं आसा इन एग्रीकल्चर. महाराष्ट्र आनी कर्नाटका इज कम्पिटींग वीथ इच अदर. आनी तेज्या खातीर तेंच्या कडच्यान भरपूर कितें टॅक्नोलॉजी मुखार गेल्ले आसा. ते इनोवेशन काही तेंचे जुगाड आसता, कितें तरी न्यू हें करीत आसा. तेज्या खातीर हांव एवरी 15 to 20 days सायडीन वचून कितें ना कितें तरी नवीन शिकोवन येवपाक म्हाका मेळटाच. हितून कांयच दुबाव ना. म्हणजे कशा प्रमाणान तुमी पर एकर कशीं झाडां लावपाचीं आनी कशें प्रोडक्शन घेवपाचें. म्हणजे 1 एकराचो समज कॅबेजीचो प्लॉट आसा, ते 1 एकरान कशें कितले रोंपे बसपाक शकता कॅबेजाचे आनी तितूंतल्यान तुमकां कितलें प्रोडक्शन मेळपाक शकता हें तुमी खंयच्या शेतार गेल्यारूच तुमकां कळपाचें. तेज्या शिवाय तुमकां ते पुस्तकी ज्ञानान हितून कांयच ज्ञानान तुमच्या भर जावची ना. इट्स ऑल अबावट प्रॅक्टिकल. एग्रीकल्चर इज ऑल अबावट प्रॅक्टिकल. बरें, तुमी आतां एग्रीकल्चर एम्बेसिडर. सो तुमचे प्रायोरिटीज कितें आसा गोंया खातीर किंवा हॉर्टिकल्चरा खातीर? एज म्हणजे अशें हेजी एक गोश्ट आसा तेज्या फाटल्यान की डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे आमचे CM आसा, तेंच्यांनी ह्या प्लॉटाचेर विजीट केल्ले इन 2020 आनी तेंच्यांनी ते पळयलें. तेन्ना म्हाजे फॉल इट वॉज इन मार्च आनी तेन्ना म्हाजें सगळें प्रोडक्शन हांगा चालू आसलें. आनी ते थक्क जाले पळोवन की गोंयांत बाबा अशी गोश्ट शक्य आसा काय. की चारी सायडींतल्यान 2 सायडींतल्यान मायनींग, एक सायडींतल्यान फॉरेस्ट आनी मदींच खंय तरी एग्रीकल्चर इतल्या मोठ्या प्रमाणान चलता. आनी तेंच्यांनी म्हाका विचारलेलो प्रश्न की तुजे बाबा टर्न ओवर कितलो. हांवें सांगलें इट वॉज अरावंड 60 lakhs बी आसतलो. सो तांकां तें पटलें ना. अशें आसपाक शकता काय म्हणून तेंच्यांनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक विचारलें फोन मारून की बाबा अशें आसा. तेंच्यांनी सांगलें अशें आसा. आनी तेन्नाच्यान तेणें म्हाका फाटींच लागलें की तूं एग्रीकल्चर हें कर, म्हणजे गोंयांत वाडोवपाचो प्रयत्न कर. आनी तेच्यान वाडोवपाक लागलेलो म्हणजे म्हाज्या प्रमाणान. पूण लास्ट इयर तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना ते म्हाका मेळ पडटा तेन्ना सांगलें की तुका आपूण एग्रीकल्चर एम्बेसिडर म्हणून हें करता. तूं गोंयांत एग्रीकल्चराचो म्हणजे स्पेशली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स म्हणजे तूं भाजयो रोयता तेजो प्रचार कर आनी शेतकऱ्यांक दाखय हें कशें रोवपाचें तें. म्हणजे तेजो प्रचार आतां म्हणजे प्रसार सुरू आसा. इट्स म्हणजे 2-4 मिटिंगी जाल्ल्यो आसा टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट MD आमचे चंद्रराज देसाय सर तेंच्या वांगडा. म्हणजे ते आनी आमी मेळोन प्रत्येक गांवांनी वचोन शेतकऱ्यांक हें करता की कशी भाजी रोवची, कशें भाजयेंतल्यान तुमी बरें प्रोडक्शन घेवपाक शकता. कित्याक तेजें कारण अशें आसा की देर इज अ हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हू बायज आमची भाजी, सगळी भाजी एक 18 काय 19 तरांची भाजी हॉर्टिकल्चर आमचें कॉर्पोरेशन बाय करता. आनी दे गीव अस एश्युअर्ड प्रायस. अशें ऑल ओवर इंडिया किंवा म्हाका दिसता जगान सुद्दां खंय आसचें ना की तुमचे बाय बॅक स्कीम आसा. सो आमकां एक भेंड्याक एक रेट ठरलेलो आसता 50 रुपया किलो. सो जेन्ना हॉर्टिकल्चर आमच्यान तो 50 रुपया किलानूच घेता ऑर म्हणजे जानेवारी टू डिसेंबर ह्या रेट आमकां फिक्स. समज बेळगांव मार्केट वाडले 60 रुपया जाले 70 रुपया जाल्यार आमकां 70 रुपया मेळटले. बेळगांव मार्केट 20-30 रुपया जाले 10 रुपया सुद्दां जाले जाल्यार आमकां तो 50 रुपया रेट आसा पळय तोच मेळटलो. हो सगळ्यांत मोठे बेनिफीट ह्या स्किमीचे. तेज्या खातीरच हो प्रसार सुरू आसा की आमकां गोंयांत एग्रीकल्चर म्हणजे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वाडलेली जाय. म्हणजे स्पेशली इन वेजिटेबल्स. हेजो लास्ट इयराच्यान 1-2 वर्सां हालीं प्रोडक्शन वाडतच आसा. पूण काही म्हणजे कशें आसा शेतकऱ्यांक रोवप आनी तेजे परती मागीर कॅर कशी घेवप हांगा खंय तरी शेतकार फाटीं उरता. आनी तेज्या खातीरच म्हाका अपॉयंट केल्लो आसा की ते कशें कितें करप, खंयच्या टायमार कितें सारें सोडप आनी कितें करप हें तांकां सांगपाचें. हें आतां म्हणजे जस्ट सुरवात. इट वील टेक अनदर 2 to 3 years. म्हाका दिसना की तें एकाच धपक्याक जातलें. म्हणजे जेन्ना शेतकार म्हाज्या प्लॉटार येतले पळयतले दीस इयर तेंच्यान ते मोटिवेट जातले आनी तेज्या नंतर ते मोटिवेट जातकीरच हांव तांकां कितें तरी सांगपाक शकतलो कशें करा तें. सुरवात जाल्ली आसा. देर आर म्हणजे हांव एकटोच ना, अशे
15-20 फार्मर आसा जेंचे इनकम म्हाका दिसता म्हणजे टर्न ओवर वील बी 10 lakhs अबाव. यंगस्टर्स आसता तेंचे 10 लाख वर्साचे 10 लाखाच्या प्लस तेंचो टर्न ओवर आसतलो इन वेजिटेबल क्रॉप्स. कळ्ळें. परत तुमी आमकां डिफरंट टॅक्नोलॉजीजा बद्दल सांगले. सो तुमी हांगा ड्रेंचिंग यूज केला रायट. हांगा तुमी रोजां लायला. सो हे कित्या खातीर मातशें आमकां एक्सप्लेन करात. हेजें कारण म्हणजे कितें आसा ती तुमकां तुमच्या सायडीन रोजां दिसता. ही रोजां अरावंड एक 20 days 30 days जाल्ले आसा आनी एक 20-25 दीस लागतले तांकां म्हणजे सारकी जावपाक. आनी ती लावप कारण कितें की जे पेस्ट आसता कांय इन्सेक्ट्स आसता ते हेचेर एट्रॅक्ट जाता आनी मेन म्हाज्या क्रॉपाचेर ते एट्रॅक्ट जायना हेज्या खातीर मेन लावप. आनी हेतूंतल्यान डबल फायदो आसा की जेन्ना ती झाडां व्हडली जातली जेन्ना ती रोजां येतली तूं खंयच्या देवळाक अरावंड 100 रुपीज किलोज म्हणजे फ्रेश फ्लावर्स टू द टेम्पल्स हे तूं दिवपाक शकता. हितून दोन तरेन फायदो जाता. शेतकाराचो मेजर फायदो की तेज्या हेजेर इन्सेक्ट आनी पेस्ट अशें कितें येना. प्लस हो मल्चिंग पेपर हो तुमकां हांगा दिसता हो मल्चिंग पेपर हेजे एक हे कितें की हांगातून आमी कितें करता आमी सॉयल चेक कशी करता की उदक चड जाला काय ना असो दिसता हो तुमकां त्या गुळो गुळो म्हणजे उदक भायर सरना हांगाच्यान उदक भायर सरना म्हणजे उदकाचें लेवल परफेक्ट आसा कांय टेन्शन ना म्हणजे उदक सारकें झाडांक बी पावता. तेजे हे म्हणजे मल्चिंग पेपराचे सुद्दां तेच फायदो की उदकाची इरोजन म्हणजे उदक सारकें उरता आमच्या जमनीन इरोजन जावन म्हणजे सनलायट पडटकीर हे जावन वयर वचना अल्ट्रा रेस पडटा ते सगळे वयर सरता. आनी मेजर आनी एक कारण म्हणजे ते पळय हे तुमकां वीट दिसता पळय हांगा भरपूर तरेन आमकां ह्या येयल्ले आसा रान ते हांगा ते घातलेले त्या जाग्यार ना. सो झाडाकय किडूय बी चड लागना आनी बऱ्या प्रमाणात तुमचें प्रोडक्शन मेळटा हो तेजो एक प्लस पॉयंट. हे फ्री इरिगेशन म्हणजे हांगा आमचो पंप आसा हो स्टँड फिल्टर जेन्ना पयलीं उदक हांगा येता हांगा प्युरिफाय जाता भितर आनी हांगच्यान मागीर अशें ह्या वेंटिलेशन अशें भायर सरता. इट इज फिल्टर लास्ट प्युरिफाय उदक हांगच्यान जाता आनी हांगच्यान सामकें बेस्ट तुमी खंयच्याय हेजेर उदक पिया इट प्युरिफायड वॉटर खंयच्या पॉयंटाचेर वचोन आमच्या ड्रीप लायनीच्या. सो आमी जी खतां बितां दिता ती हांगच्यान दिता. ही आमची वेंचुरी हांगच्यान आमी जें सारें आसता वॉटर सोल्युबल कितें आमचें जें गायचें मूत गोमूत्र ड्रायलोड करून आमी सोडटा तें सगळें आमी हांगच्यान सोडटा. हांगा आमी म्हणजे आमचें घातलें उदक हें केलें की हांगच्यान आमी ऑन केलो की तें आपुणचें ज्या जाग्यार वाल ओपन करताले त्या जाग्यार तें सारें पावलें विथीन एक 15 minutes सोंपलो प्रकार म्हणजे आनी तुमकां चड त्या जाग्यार वचोन हातीन कांयच करपाचें ना हांगच्यान तुमी सोडपाचें. ही आयची टॅक्नीक आसा. हेज्या फुडें आतां फुडें आनी इनोवेशनां जातली. तुमी सोडची उदक गरज पडची ना ऑटोमॅटीक झाडां ऑटोमॅटीक वाल ऑन जातले आनी तांकां झाडांक हे पावतले तांकां जाय ते वखदां किंवा जी फर्टिलायझरां जाय ते ऑटोमॅटिकली तांकां पावतली. हीच आमची बांय ह्याच बांयतल्यान सगळें उदक हें फूल म्हणजे अरावंड 8 acres जमनीक सप्लाय जाता. हेंच उदक जेन्ना ड्रिपांतल्यान म्हणजे आमचे सँड फिल्टरान वता तेच प्युरिफाय जावन सगळ्या ह्या फूल फिल्डाक पावता. आमकां आतां जायत्यो टॅक्नोलॉजीज सांगल्यो थंय कितें यूज करूं शकता डिफरंट टॅक्नोलॉजीज. सो एक तरणाटो यूथ जर हें करूंक सोदता जाल्यार कितले इन्वेस्टमेंट लागतले ताका. तेजे कडेन समज बांय म्हणजे उदकाचो सोर्स आसलो आनी समज जमीन आसली 5,000 जाल्यार ताका पावर फेन्सिंगाक 1 लाख सुमार खर्च येवपाक शकता. डिपेंड ऑन म्हणजे तेजे समज पंप बी आसा ऑलरेडी जाल्यार ताका खर्च मातसो कमी नाल्यार पंप घेवपाक जाय ड्रीप लायन आनी हे सगळें करपाक म्हाज्या कडल्यान 2 लाख तरी खर्च आसा. इट्स अ वन टायम इन्वेस्टमेंट आनी हेका पावर फेन्सिंगाक गव्हर्मेंट वील प्रोवायड यू अरावंड 90% सबसिडी प्लस ड्रिपाकूय अरावंड 90% सबसिडी आसा. जाल्यार सबसिडीज पूण पयलीं तुका एक इन्वेस्टमेंट एक 2 ते 2.5 लाख रुपया तरी धरून वचपाचो की तुका हो खर्च आसा. म्हणजे सांगपाचो तात्पर्य कित्याक की आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणजे एक जाणटेलो म्हणजे एक 50-60 इयर्सचो फेस तो आपल्या भुरग्याक मोटरसायकल 1.5 लाखाची घेवन दिवपाक शकता जाल्यार एक भुरग्याक तो 1.5 लाख ते 2 लाख म्हणजे जमीन आसता समज जमीन आसल्याच मनशा कडेन सांगता तो कित्याक दिवपाक शकना एग्रीकल्चर करून. समज तुजी बरी फर्टायल लँड आसा जाल्यार तूं कित्याक दिवपाक इट्स अ प्लस पॉयंट. कित्याक ते 1.5 लाख 2 लाख घातले इट वील ते 3 लाख 6 लाख विथीन 2 वर्सां जातले पूण ते गाडयेचेर जावपाना न्ही. म्हणजे सांगपाचो हेतू इतलोच की हेतून लोक पयलींच भिता की इतलो पयशे काम म्हणटा पूण म्हाजो दुसऱ्या तरेन सांगपाचो हे की तुमी भुरग्यांक जेन्ना गाडी आनी हे घेवन दिवपाक शकता जाल्यार हितून तुमी इन्वेस्ट करपाक कित्याक दिना. आनी हाका गव्हर्मेंटाचो भरपूर मोठो सपोर्ट आसा एवरीथींग म्हणजे तुमकां पावर फेन्सिंग आसा ड्रिपाक आसा एवरीथिंगाक हांगा सपोर्ट आसा. फक्त आमी करपाची गरज आसा वी आर लॅकिंग आमी करिना.
दीस वेजिटेबल फील्ड. परत तुम्ही आमकां इन्वेस्टमेंटाचें सांगले तर लेबर घेवपाक गोंयान म्हारग सो तुमकां कशें कितें पडटा? म्हणजे लेबर इज सगळ्या कडेन तो इश्यूज आसात म्हणजे तो आज गोंयान न्ही इट्स ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे फार्मिंगा खातीर आज लेबर वचन काम करपाक तयार ना तसो. सो इट्स म्हणजे कसो तूं तुज्या लेबरा वांगडा म्हणजे तुजे ते कामगार आसता तेंच्या वांगडा तुवें त्या तुज्या कामगारा सारकोच वागपा जाय म्हणजे तूं मात्रां मोठो कितें अशें तुवें वागपा जायना आनी तूं लेबरांक मॅनेज करप इट्स अ क्वॉलिटी ऑफ यू हे तुमकां प्रत्येकाक शिकचें पडटलें तूं कसो तांकां मॅनेज करता तेजेर सगळें डिपेंड म्हणजे थोडे कशें आसता थोडे ते कामाकडेन तशेंच रावन हें कर तें कर अशें सांगपी आसता काही कर तूं एक काम सांगलें ते सायडीन बसता काय करना म्हणजे प्रत्येक मनशाक ब्रेक हो इम्पॉर्टंट आसता प्रत्येक तूं समज तेच्या फाटीर लागलो एक मॅनेजर सुद्दां जाल्यार तो भुरगो काम सोडून वता सेम तशेंच हांगा चलता तूं कसो मॅनेज करता इट्स डिपेंड ऑन ऑल डिपेंड ऑन दॅट लेबराचे फुडें हे जातलीच शॉर्टेज जातलेच त्याच्या खातीर आमकां मेकॅनिझम मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाची गरज आसा ते आमी वाडीत आसा म्हणजे हेजो फुडें आमकां देर इज तेतून कांय दुबाव ना देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन लेबर हे म्हणजे स्किल्ड लेबर हांगा गोंयांत तसो तुका मेळत ना तुवें स्कील करचो पडटा लेबराक कसो काम करप तें आनी तो पर्यंत तूं काम सोडून दुसरे कडेन खंय तरी वता मागीर. सो टेक्नॉलॉजी जाले लेबर जाले आतां एआय फार्मिंगान कसो यूज जाता और कितें यूज जाता म्हणजे हे आतां सद्या नवीनच आसा जो पर्यंत हांव जेन्ना लास्ट इयर बारामती गेल्लो तेन्ना हांवें ते उसाक ते यूज करताले हे म्हणजे तांकां त्या झाडाक खंयच्या टायमार फर्टिगेशन जाय ते ऑटोमॅटिकली तो सेन्स करतालो आनी तो मेसेज धाडटालो शेतकाराक की अमूक फर्टिगेशन ताका जाय त्या टायमार तूं सोड ते टायमूय सांगतालो खंयच्या टायमार सोड इथपर्यंत एआय थंय हेल्प कर अजून पर्यंत भाजये कडेन तरी खंय पावलो असो दिसना पूण इट वील कम नेवरदलेस तो पावतलो म्हणजे आमकां सांगतलो की म्हणजे आतां आमकां कळना त्या झाडाला कितें कमी आसता आमी आमच्या थिंकिंगाचेर ताका हे कमी आसता म्हणून ताका अमूक सारें सोडटा पूण एक्झॅक्ट जेन्ना हे येता तेन्ना तो सांगतलो की बाबा तुजो हे कमी आसा हे सोडपा जाय हार्वेस्टिंग खंयच्या टायमार येतलो म्हणजे एक्झॅक्ट खंयचो तूं गेलो क्रॉप हार्वेस्टाक आयलो म्हणजे खंयचो कोबी म्हाजो जाता 70 दिसान इट टेक 70 days फॉर कॅबेज टू फूल ग्रो जावपाक तो म्हाका सांगतलो की हो तुजो हार्वेस्टिंग आयला हो तुजो हार्वेस्टिंग येवना हो 2 दिसान हार्वेस्ट करचो पडटलो एआय वील हेल्प अस अ लॉट ताका कांय दुबाव ना. सगळ्या कंपनीनी जाल्यार नाल्यार खंयच्याय फिल्डान मॅन पॉवर कमी आनी एआय चड अशें जाला सो फार्मिंगानूय अशें जावं शकता. फार्मिंगान म्हणजे आतां सांगलेल्या त्या प्रमाणे म्हणजे तुजें फर्टिगेशन खंयच्या टायमार हार्वेस्टिंग खंयच्या टायमार कितें स्प्रे जाय खंयची कीड लागला हे पर्यंत हे सांगपाक शकतले पूण म्हाका दिसना तेच्या फुडें म्हणजे तुमचे काही मॅनेजमेंट म्हणजे ड्रीप लायन सोडप आनी मागीर तेजे फर्टिगेशन सुद्दां जातलें म्हणजे हे स्प्रेईंग सुद्दां ड्रोनाचेर जावपाक शकता पूण बाकीचे जे कामां आसात इट वील बी नॉट पॉसिबल तितले म्हणजे इट वील टेक डेकेड्स एआय तितलो इम्प्रूव जावपाक फक्त ह्या 4 गोष्टी खातीर इम्प्रूव जालो म्हणजे फर्टिगेशन आनी तुज्या झाडाक कितलें उदक जाय जाल्यार सुद्दां भरपूर मुखार फायदो आसा ह्या फिल्डान. जशें आमी आतां सगळ्याक पळयलें कॉन्क्रीट जाता म्हणजे लोकां आपले भाट आसा ते विकून आनी कोणाक दिता नाल्यार बिल्डिंगो काडटा रेंटाक दिवपाक फार्मींग चड कोण करूंक सोदिना सो तरणाटे आसा तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी फार्मींग करचें किंवा हेतून इन्वेस्ट करचें. दिस इज म्हणजे हे कशें फील्ड आसा अशें की तितून तुका तूं सुशेगाद यू आर द बॉस बाकी कडेन तुमच्या वयर कोण तरी बॉस आसतलो हांगा तुका बॉस ना तुजी समज थोडीशी जमीन आसली जाल्यार तूं त्याच्या जमनीचो बॉस जालो म्हणजे तूं करता तुवें पिकोवपाचें तुवें खावपाचें तुवें मार्केटाक दिवपाचें सो म्हाजो म्हणजे हे सांगता की फुडें जॉब कमी जातले जॉब कमी जाल्या कारणान लोक बेकारी वाडटली तेच्या कडेन तेणें कोणी जमीन सांबाळून दवरलेली आसा जेणे हमखास एग्रीकल्चर करचें एग्रीकल्चर एज अ म्हणजे ब्रायट फ्युचर म्हणजे फुडें हेजें कारण म्हणजे कितें आसा की तुमी ह्या फिल्डान कडेन तुमचें मन प्रसन्न उरता तुमी फ्रेश एअर घेता आज लोक वचून सिटीन रावपाक पळयता पोल्युटेड सगळें थंडी जोर मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेले आसा युथाक सांगपाक सोदता की सगळ्यांक आतां व्हायट कलर जॉब जाय गव्हर्मेंट जॉबा वयल्यान म्हणजे म्हाजें मत डायरेक्ट उलयता हांव गव्हर्मेंट जॉब काही लोक आपल्या त्रासांनी घेता आपले एग्जामी पास जावन आनी काही अनकेपेबल सुद्दां आसता थोडे त्या हेच्या खातीर त्या जॉबा खातीर सो फक्त खुर्ची तापोवपा खातीर तुमी तो जॉब घेवचो न्ही कितें तरी आपले खंयच्याय हेजो तुमी जॉब घेता तेजे बऱ्या प्रमाणान म्हणजे कोणाकय तेजो फायदो करून दिवचो पूण म्हाका दिसना तूं लास्टाक कोणाच्या अंडर उरलोच तुका एक पगार फिक्स आसा वर्साक ते 5 लाख रुपया जोडटलो हे तुका फिक्स आसा तुजी तकली तितल्याच पर्यंत चलतली हे 5 लाखांना पूण कितें करतलो हांगा म्हाजो फ्लॅट आसा हे ते अशी गोश्टी हांगा ते ना हांगा तूं एक एकरान म्हाजे 5 लाखाचे फुडल्या वर्सा 10 लाख कसो करतलो 10 लाखाचे 15 लाख कसो करतलो हे तुजे विचार आसता ह्या विचारान एग्रीकल्चरान तुजी तकली बरी चलपाक लागता तूं सगळे तुजे म्हणजे तूं यू आर हेल्दी तुका जिम जॉइन करपाची गरज ना तुका कांयच करपाक ना मेन म्हणजे तुका कोण विचारपी कोण ना यू आर द बॉस न्ही फाल्यां तुका सुटी जाय सुटी घे यू आर 365 days ऑन वर्क आनी तूं 365 नॉन ड्युटीचेर नाही बी असोय बी जावपाक शकता
इट्स लायक एग्रीकल्चर म्हणजे सांगपाचें युथाक आपल्यो जमनी राखा, ही आयची गरज आसा. फुडें 10-15 वर्सान आमी गोंयकार रडटले आमचे कडेन जमनी ना म्हणून, कित्याक आमी जमिनी कांय कोटी रुपयां खातीर विकपाक पळयता. कारण म्हाजेच एग्जांपल दिता, म्हाजी जमीन म्हणजे काका आनी बाबा हे दोगी जाण पळयताले. इट वॉज अ बॅरन लँड, हांगा कांय नासलें 2008-9. सम मायनींग कंपनीज ट्राय टू ग्रॅब दीस लँड. ते बॅग घेवन पयशे येताले, विथ चॅकबूक, तूं सांगता तितलो रेट घाल आनी जमीन घेवन चला, आमी व्हरता, तुजी जमीन दी. पूण म्हाज्या काका आनी डॅडीन तुजी जमीन नाका, आमकां तुगे पयशे नाका, तुजें कांयच नाका, आमी जमिनी दिवपाची गरज ना. पूण कांय पॉलिटिकल प्रेशर येवन सुद्दां मागीर एक काळ असो आयलो की दिवची पडटली म्हणून जाल्ली. तेन्ना ताका सांगलेलें त्या ओनराक, ज्या मायनराक, तुजी जमीन आमकां दी तितलीच, आनी ही जमीन तूं घे, आमकां पयशे नाका तुगेले. पूण कांय कारणानुसार देवान कितें तरी बरोवन दवरलेलें की बाबा तूं ह्या फिल्डान देव एग्रीकल्चर कर, म्हणजे वेजिटेबल फार्मिंग कर आनी गोंयच्या युथाक आनी फुडल्या जनरेशनाक प्रोत्साहन दी. म्हणून ह्या खातीर म्हाजे दिसता म्हाजो ह्या खातीर उपयोग जाला आसतलो आनी फुडें जायत रावतलो. धन्यवाद तुमकां. तुम्ही आमच्या सगळ्या प्रश्नांची माहिती म्हणजे सांगले, आन्सर्स केले आणि आमकां फार्मिंगा बद्दल खुबशी म्हायती दिली जी आमकां खबर नासले. खुबश्यो नव्यो गजाली कळ्ळे. तशेंच हांव युथाक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी फक्त वायट कॉलरीच्या फाटल्यान किंवा गव्हर्मेंट जॉबाच्या फाटल्यान धांवचें न्ही, तर फार्मिंग करपाची आपलो जागो आसा जाल्यार फार्मिंग सुद्दां एक बरो प्रोफेशन आसा. सो तुमी इन्वेस्ट करपाची फार्मिंग आनी आपलो फ्युचर घडोवचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.